आमी गोंयकारांनी बी तितलेच शिटूक रावूंक जाय. तरणाटेचो फुडार सुरक्षीत जातलो जाल्यार तांकां रोजगार फावो जावपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कितलेशेच पावलां मारल्यात. तांची खरी तोखणाय करपाची पडटली. ते म्हटल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक निर्णयाचेर ते ठाम रावले. सरकारांतल्या लोकांच्या प्रेशराक ते बळी पडोंक ना. नोकर भरती गुणवत्तेक जावका हार लागून ताणें घेतलो निर्णय. दोतोर तूं केन्नाय बळी पडनाका, कोणाक भिनाका. तुका सगळ्यांचो तेका आहा. तुगेल्या उतरान सांगता तुका भिवपाची गरज ना. एक थारला दबाव बळी पडून आसतना गोंयच्या फुडाराक लागून घेतले बरो निर्णय राखून दवरपाक धाडस लागता. सरकारान ज्येश्ठ नागरिकाच्या विशया कडेनय बी संवेदनशील पळोवंक जाय. ज्येष्ठ नागरिकांक सुरक्षीतपणान फिरपाक मेळपाची परिस्थिती तयार जावपाक जाय. Today it is recognized as its high literacy, strong social indicators, vibrant economy, rich culture and democratic values. Goa has successfully preserved its unique identity while embracing development and modernity. Yet as we celebrate our achievements, we must also look ahead. Challenges such as environmental conservation, sustainable development, climate resilience, technological advancement and social inclusion require our collective attention. The lessons of the freedom movement remain relevant even today. Every generation has its responsibilities, just as our freedom fighters faced the challenges of their time with courage and conviction. We must address the challenges of our era with wisdom, integrity and commitment. सदोदित म्हणजे यासारखेले फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्यानी कितलीशीच वर्सां जे कष्ट केले, सहन केले आणि आम्ही पळयता की 1961च्या उपरांत तांच्या भुरग्यांक जे फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरीतल्या भुरग्यांक ही लेटर ऑफ ऑफर दिवपाचें काम हे सरकारान सुरवात केलें. हांव जस्ट रिव्ह्यू घेतालो पळयतालो की 70% भुरग्यांची लेटरां जी आसा ही म्हज्या सरकाराच्या टेन्युअरान दिली. हे सांगता आसतना म्हाका खूब वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आम्ही एकदा न्ही दोनदा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला आसत सुद्धा जाल्यारय तांकां ती ऑफर लेटर दिवची. आज आम्ही 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हे फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आम्ही स्वतंत्र सैनिकांचे बलिदान विसरूंक ना. त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि त्यांच्यानी केल्लो त्याग हो आम्ही विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदित हे याद दवरलेले आसा. पत्रादेवीचे स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचे आसा. हय थोडोसो उशीर लागलो आसतलो बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. म्हणजे 1955तल्यान त्यांच्यानी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यान गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तेजो आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आणि हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले.